पवित्रत्म्या देवोन ये मोजे तैन तू रावोंके उस्वार तुझो फांकोंके मोजे तैन तू जिएंके संसार पातकान portana atmian jieuși căi de un sarpat can nartana să tac sodung și căi povitrat mea devonie moce tăi tu ravonche usuar tu zo fangonche moce tăi tu ciemche. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू कार्मेल सायबिनीच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा पवित्र सभेच्या बांदाक मोरी दिता कांत. सबार जाग्यांनी पवित्र सभेचेर आनी क्रिस्ती एकतराचेर नाना रितीच्यो अटकळी आनी आक्रमणां जाते आसात. विविध देशांनी विविध धर्मांतावन वा राजकीय सक्त्यांतावन क्रिस्तांवांचे दगदोणी चलते आसा. ह्या वेळी खंय सोदूं आमी आदार आनी सांगात. सुरविले पवित्र सभेन शीस बियान आसतना तांकां सेनेकलान मुरयेन सांगात दिलो. अशें तिच्या पुताची पतीण जावन आसच्या पवित्र सभेक दैर दिवंक मुरी लूज फातिमा तसल्या जाग्यांनी दिश्टी पडून आमकां सागयता आनी जिणी बदलून क्रिस्तांव वेंगूंक ती आपयता. तर आज पवित्र सभे पासून मागतना मुरयेचो आदार घेवन तिचे परी हेरांक धैर्यान बरोवंक आनी आपल्या पुताचे मिसावान जशें तिणें आपणाकच समर्पिलें तशेंच आमी पवित्र सभेच्या मिसावाक आनी इराद्यांक समर्पूंक ह्या पवित्र येवकरिस्ता वेळी जेजू लागीं प्रार्थुया. उतरां कन्याने आदारलेल्या सर पातकांची दूख धरून देवातावन एकामेकांतावन बोगसाणें मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यो उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट नादारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे हो सदांच सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर. इगज मते खातीर मागता आसतना विशेष रितीन पापसाहेबाची हृदया खातीर आनी मणिपूरच्या लोकां खातीर कोस्टोच्या लोकां खातीर आनी आमच्या सर कास्की कुटुंबाच्या हृदया खातीर ह्या मिसा वेळार मागया.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवंत कार्मेल मेयेच्या विणवणेन हे जिणेच्या दुकांतली आमकां सडय आनी सस्तसो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सम्यात जेवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत इजिप्तांत ती काण उणें जालें आनी लोकान काणा खातीर फराव्याक बोब मारली. तेन्ना फराव्यान सर्व इजिप्तकारांक म्हळें, वसा झुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडलो देखून झुजेन सव तुपी उक्ते गेलीं आनी इजिप्तकारांक दाणी विकली. पूण दुकाळाची कठिनाय इजिप्तांत सडत आयली. सगळ्या संवसाराचो लोक झुजेकडची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो, कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो. इस्रायलाचे पूत हेरां सवें दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयले, कित्याक सगळ्या कानान देशांत दुकोळ पडलो. सुजे देशाचो कारबार चलयतालो आनी आयिल्ल्या सब लोकांक दानी विकतालो. सुजेचे भाव आयले आनी धरणी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावांक पळयतच झुजेक तांची वळख मेळ्ळी, पूण आपणाक तांची वळख ना म्हणले परी ताणें केलें. उपरांत ताणें तांकां 3 दीस बंदेंत दवरलें. तिसऱ्या दिसा झुजेन तांकां म्हणलें, हें तुमी करा आनी तुमचो जीव तुमी वांचयतल्यात, कित्याक हांव देव भिरांतीचो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार तुमचे पैकी एकलो तुमकां कैद करून दवरलेले बंदेंत रावून दी. तुमी हेर वसा आनी मोलाक घेतिल्ली दानी व्हरून उपाशी पडलेल्या तुमच्या कुटुंबांची भूक थांबया. पूण तुमच्या निमाण्या भावाक हांगा म्हजे सरशी हाडा. अशें तुमचे उतरां सत म्हूण रुजू जातलें आनी तुमी मोडचे नात. हें तांणी केलें. ते एकामेका सांगी लागले, वय आमच्या भावाक केल्ल्या अपराधा खातीर आमी आतां कश्टांत. आमची दया ताणें लाल्यान मागतना ताच्या उल्याक आमी खाण दिलो ना, देखूनच हे संकश्ट आमचेर आयल्यात. रुबन तांकां म्हणालो, चेड्याक कांयच वायट करिनाकात पूण हांवें तुमकां सांगूंक नावे. म्हजी उतरां तुमी आयकली नात. आतां ताच्या रक्ताचे लेख आमी लागचे विचारतात, आमचे लागचे विचारतात. तांणी उलयल्लें तें झुजेक समजतालें म्हूण तांकां कळीत नासलें. एका दुभाशा मुखांत्र तो तांचे लागीं उलयतालो. झुजे तांचे तावन पयस गेलो आनी रडलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. विणी वाजून सर्वेस्पराक हरसिया, 10 सरयांचे किनारेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणी वाजोवन उल्हास बरी ताळ्यान ताका नावाडा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. राष्ट्रांच्यो आलोचनो सर्वेस्पर व्यर्थ करता, परजांचो येवजण्यो तो निर्फळ कन सोडटा. पूण सर्वेस्पराची बांडावळ ससनाक बाळटा. ताच्या काळजांची योजना संततेच्या संततेक तकतात. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती असलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगांचेर बोरवुस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता.
तोच तांकां मोडणांतली निवारता, दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे रास लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अशे लोकांच्या जोम्या लागीं आनीकय तो उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावले आनी ताचे लागीं उलोवन म्हूण भायर रावलीं. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तांकां तुजे लागीं उलोवच्या खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्यांक जाप दिवन म्हणलें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा ताच्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. कार्मेल सैबिनिते, म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेल सैबिनीच्या फेस्ताक तयार जावन आज आमी 6व्या दिसा आसा आनी ह्या बाबतींत आमी नियाळसो विशय जावन आसा पवित्र सभेच्या बांदाक मरी दिता खांद. पवित्र सभेच्या बांदाक मरी दिता खांद. बांदाक म्हणटा आसतना आमचे मुखार अशें पिंतूर एक बांदाप आनी खांद खांद कित्याक ह्यो शब्द वापरला. आमी जनाव चड जडाचें वजन वोवंक आसल्यार आमच्या कुडींत दिवचो जागो जावन आसा खांद. आनी आमच्या ह्या मारिफात आमकां कळटा मोरी कशी तिजे मेतेरपण इगर्ज मातेंत दाखोवन दिता वा पवित्र सभेन दाखोवन दिता. जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची दिश्ट आमच्या समाजांत लायली तर आमकां क्रिस्तांव जावचे कश्ट, हिंसा, दगदोणी एका पंथार जाल्यार आनी मुखार आमचें इगर्ज मातेंत मेतेरपण, आमचें आध्यात्मीक जिवीत आनी हांवें पेल्याक दाखोवचो हुस्को दोनी संगती आमी आटयत आसतना आजचो विशय चड आमकां अर्थगर्भीत आनी आमकां चड गुंड्यांत अर्थ दिता. पवित्र सभेच्या बांदाक मोरी दिता खांद. जर तर आयचें शुभ वार्ता म्हणून पळयलें तर जेजू देवाचें उतर परगट करता आसतना थंय मोरी आनी तुजो भाव येता आसतना जेजू सांगता, कोण म्हजी भाव आनी भयण? भोव अपुर्बान अशें आसा, हांगा आसात म्हजी आवय आनी भाव आनी भयण. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता,
तोच म्हजो भाऊ आनी म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. जर तर लुकाचो अध्याय 1:30-7 आमी पळयता, केन्ना गेब्रियल बुडवो मोरयेक मेळटा, केन्ना देवाची बरी खबर हाडण्यात गे मोरी म्हणटा, पळय हांव जावन आसा सर्वेस्परची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें सांग. शुभ वर्तमान पळयलें, जो कोण देवाची खुशी पाळटा, देवाच्या खुशेर खालतीमान घालता, ती जावन आसा आवय आनी भाव. आनी ह्या लुकाच्या अध्यायांत आमी पळयता मोरी देवाची खुशी पाळटा. तशें जाल्यार आमकां कळीत जाता मोरी पयली इगर्ज मातेंत देवाची खुशी केल्ली व्यक्ती. मोरी देवाची खुशी मात्र आयकली मात्र न्ही, देवाच्या खुशेक खालतीमान घालो मात्र न्ही, तिच्या जिवितांत जेजूच्या क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तिने खालतीमान ती जिवीत जियेली. तशें जाल्यार म्हाका भोबयनो, आयच्या वाचपात हांव न्हू आनी आयच्या संदेशांत हांव न्हू म्हज्या जिविताक हांवें कितें घेवयेत, कशें हांवें इगर्ज माता बांदून हाडयेत. पयलें जावन आम्हा सर्वांक पविस्थान मेळ्ळां आनी पविस्थान घेतल्यानी सक्तांनी देवाच्या खुशेक खालतीमान घाला न्ही हांवें, पूण म्हज्या पॅरंट्सांनी, म्हज्या पप्पा मम्मीनी, पूण व्हड जाता आसतना ती खुशी कितें म्हण आमकां दाखोवन दिल्या. जर तर देवाच्या खुशेक खाल जाल्ल्या आमी, वय म्हणल्या आमी त्या प्रकारे जिवोवचे मुखांत्र, परिपूर्ण रितीन जिवोवचे मुखांत्र देवाच्या खुशेक खालतीमान जावंक आसा. दुसरें जावन आसा इगर्ज मातेक हांवें कशें खान दिवेत, मागण्याचो व्यक्ती जावचे मुखांत्र. आमी थोडीं सदांच्या मिसाक येतात, सदांच आसात, आनी थोडीं आयतारच्या मिसाक येतात, जावं पुरो खायद्याचें वा याजाक जर तर मिसाक येना तर म्हाका कितेंच म्हज्या कार्याक अवकाश दिवचो ना वा कार्याक येवचो ना म्हणून पुरो. आनी थोडी फावटी आमी पुणशेतां घेता, मागणी करता, कितें आमकां मागलें मेळटा मिरेकल्स जावच्या खातीर. पूण म्हाका भाऊ भयणो, आमी हर एक कार्य इगर्ज मातेंत करता तर तें देवाचो मागण्याचो अनुभव जावंक. धर्मकृत्यांचे अध्याय 1:14 अशें सांगता, केन्ना मोरी आनी शीस मागता आसतना देवाचे उतर अपुर्ब्यान सांगता, अशें ते एका मनान कळनासतना मागणी करतना तांकां पवित्र आत्म्याचो स्पर्श जाता, पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता. पवित्र साहेबांत खान दिवचें म्हळ्यार देवाच्या मागणी करचे मुखार देवाच्या अनुभवांत जियोवचें, देवा तें एक जावचें. जायते पटी आमचें तें सूख समजून आसा. इगर्ज मातेंत मेतरपण म्हळ्यार फिर गज बांदप, कथोलीक सभा वा गवळी सभा, थोडी फावटी आमी चिंता युवाक ICUM, YCS आनी ती सगळेशे संस्थे आसात, आनी थोडी कॉम्पिटिशनां, पिकनीक अशें वर्स आखेर जाता. आनी आमी चिंता हें जावन आसा म्हजें इगर्ज मातें मेतेरपण. न्ही म्हजे भोबयनो, जर तर हांवें करचें तें मिसाचें बलिदान, हांवें करचें मागणें म्हजो आनी देवाचो संबंध म्हज्या जिवितांत दिना तर हें सकड अर्थ ना आनी हें आखरेक येता. आनी म्हजें मागण्याचें जिवीत दिसान दीस सरता, देवाचो संबंध सरता जाल्यार तेन्ना हांव इगर्ज माता बांदूंक शकता. मागण्याचो व्यक्ती इगर्ज माता बांदता न्ही विंगड करता. आनी तिसरें जावन आसा म्हजे भोबयनो, इगर्ज माता म्हळ्यार आमी सांगचें आसा देवाचो मोग आनी हेरांचो मोग. पयलें जावन आमी पळयलें देवाचो मोग. हेरांचो मोग म्हळ्यार कितें, आमी हेरांच्या जिवितांत एक जावचें. जर तर म्हजो भाव आनी भयण कश्टांत आसा जाल्यार ताच्या कश्टांत एक जावचें. जर तर म्हजो भाव भयण दुखीत आसा जाल्यार तांच्या दुखीत आमी एक जावचें. जर तर म्हज्या भावाच्या जिवितांत देदस पडून जाल्यार ताका आमी सांगात दिवचो. जावं पुरो म्हजो भाव क्रिस्तांव भाव अमेरिकांत आसूं, UKंत आसूं वा अरब कंट्री आसूं वा इंडियान जावं खंय आसूं, जर तर म्हजो भाव कश्ट येता जाल्यार ते बघप म्हाका बघचें म्हजो भाव कश्ट येता. आमच्या मुखार दृश्टांत आसा मणिपूर जावचें दृश्य.
आमी चिंत पुरो तें पयस आसा आमकां कळीत ना लोक पूण तसो म्हजो क्रिस्तांव भाव आनी भयणी जर तर तो थंय कश्ट जाता जाल्यार तें दूख म्हाका भोगता जाल्यार हांव क्रिस्त पुवीस जावपा बांदूंक शकता. तिसरें जावन आसा म्हज्यो भाव भयणो आमी हेरांच्या कश्टा दुखेंत स्पंदन जावचे मुखांतर ही गरज माता बांदूंक आमकां साध्य. तशें जाल्यार म्हज्यो भाव भयणो आज आमी पुवीस बांदाक मोरी खांदिता विशय नियाळत आसतना आमी इगर्ज माते परिपूर्ण जावन पात्र घेवचे मुखांतर इगर्ज माते एक साक्षी जावन जिवचे मुखांतर एक खरो क्रिस्तांव हांव क्रिस्तांव म्हणून आमी हेरांक दाखोवया. इस कृपा ह्या मिसाचे बलिदान वेळार आमी मागोवन घेवया. काणिकोए बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ए बापा. स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर. आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकार मरयेतां जल्म घेताना तिचे अंकवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सवकळीन सवथी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी कीर्त परगडताव. आपल्या अवकारपणाचे वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाकाणटात. तांच्या संगत आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी ताची स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वडो आनी हे सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पड जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव कर मरे देवाची मेज सांगाती, जुजे तुजो पती दमदूत आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोरये भाशेन आमचे सरपातीने बरोबर सर्गींच्या बापा थंय दवरून बावडटाना आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतात ती आमचे जडती आनी क्यास थाडे न जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तसेच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या वरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोचे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाता. ससनी जिवीत म्हाका लाभूंक कुर्सारची अर्पिलो. आत्मा सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशेन त्याग केलोय बापा कुशे काल जालोय. तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल जालोय. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा कार्मेल मायेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तिच्या ओंकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाची माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली.
जेसून तुझ्या पुतान कुसारून काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक धकवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये. खत नातले ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा, पाव आमकां दर्या सुकरा म्हण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीणेन आनी धीर भरवशान तुजे चरशी आमी येता. आनी आमचे सर्व गरजो तुका मागीर आमी आमच्या अख्ख्या पोय सभे पासून पापा फ्रांसिसा पासून पिटर पाऊल आमच्या मागीर आमी मणिपुरान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणी पासून उगडास कर. ए बोधायल्यो आमकारी मरिये, तुज्या आसऱ्यात दावलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेनी धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजी काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. ನಮ್ಮ ಬರೆ ಕೃಪೆ ಬರಲೇ ಸುಂಚುಜೆ ಸಂಗತ ಶ್ರೇಮ್ ಪಿತ ತೂ ಸುದೇವ್ आणि सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा पासून विनंती कर. नमा बरे कृपे बरले सुमचीचे सांगता श्रेम पित तू सुदेव आणि सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा पासून विनंती कर. नमा बरे कृपे बरले सुमचीचे सांगता श्रेम पित तू सुदेव आणि सदैव फॉल जगुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आणि आम्हा पासून विनंती कर. अर्घ प्रार्थना. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी आमची माय तू जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्यार देखून आनी आमची सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्यार देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे ससेले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आशिल्ल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongrar sobche saipini asam somantuka magni amchi घेऊन वर्गे सर्गा जोडते आशीर्वादा. जिणये पर्व सडताना आपटन दापटन पडताना ए आमच्या आदारा. कन बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची नेवताना जेजूक दयेन सांगे कुतार. कुशीताची करूंक दिया दान. कार्मेल दोंगरार सोबचे सायबिणी आज आमचो मान तुका. मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गाक
जोड दे आशीर्वादा मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां भाग्यवन कुर्साचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.